हांव अशोक चोडणकर वास्कोच्यान कविता सादर करतां. जिवीत फुलुदी समेस्तांचें. जायतीं वर्सां हांवें भारता भायर म्हणल्यार परदेशांत घालयलीं. वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या लोकां भितर हांवें सुस्त निर्भय झेम पळयली. कितलेशाच देशाच्या नागरिकां बरोबर हांवें मेळून मिसळून नोकरी सादली. कितलेशाच देशी परदेशी लोकांनी म्हज्या हाता खालायत चाकरी केली. सगळे आमी सांगातान रावताले, भोंवताले. सगळे आमी एक साथ खेळटाले, नाचताले. सगळे परबो आमी उमेदीन मनयताले. सगळे आमी एकाच गांवचे कशे वावुरताले. केन्नाच कोणाक प्रश्न उप्रासलो ना, ना तर केन्नाच कोणें विचारलेंय बी ना, बाबा रे तुजो धर्म कितें? जेन्ना हांव म्हज्या देशांत म्हणल्यार भारतांत परततां, म्हाका म्हज्या नदरेक धर्मद्वेश स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी हांव विचारांच्या गोंधळांत बुडटा. तेन्ना म्हजें मन आकूळ पिकूळ जावन म्हणटा, व्हडा कश्टान बांदलेली एकचाराची बुनयाद कोण मोडटा? सभाग्यानो, सर्वांगीण विकास देशाचो तशेंच मनीसकुळाचो हेंच आमचें मुखेल ध्येय आसूं दी. समेस्तांचें जिवीत भरभराटीन फुलूं दी हाचेरूच सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत आसूं दी. पाळुया धर्म घरात आनी मनात. पाळुया धर्म घरात आनी मनात. रिगोवया भावना देश प्रेमाची. भारत म्हजो देश समेस्त भारतीयांच्या काळजात. भारत म्हजो देश समेस्त भारतीयांच्या काळजात. देव बरें करूं.